नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी फाटले कांय दीस सतत वेगवेगळे विशय घेतले, तर आज म्हज्या आवडीचो विशय हांव घेतां. कारण आयच्यान आनी फालच्यान इफी सुरू जाता गोंयांत. इफी आमी फाटली 2004 सावन पळयत आसात आनी 2004 सावन हांव वेगवेगळ्या नात्यान इफी कडेन संबंदीत आसा. केन्ना केन्ना हांव ESGचो वांगडी आसता, पूण एक पत्रकार म्हणून, एक नाट्य आनी सिनेमा रसीक म्हणून हांव इफीतले खूब सिनेमा पळयता. थंयची एकूण घडणूक, थंयची एकूण जें कितें इफीचें चक्र जें पळय घुंवता, त्या चक्रान हांव म्हाका घालून घेता. ताका लागून इफीक लागींच्यान पळोवपी जे कांय लोक आसा तातूंत भितर हांव एक आसा. म्हणजे इफीचेर उलोवपाचो आनी टिका करपाचोय अधिकार म्हाका आसा अशें हांव मानतां. एक पत्रकार संपादक म्हणून तो टिका आसाच, पूण इफीचो एक रसीक आनी इफीक लागींच्यान पळोवपी म्हणून तो ती टिका हांव बऱ्या तरेन करतां. आज हे चर्चेन वांटेकार जावपाक दोन मानेस्त आमचे बरोबर आसात. तातूंत एक आसा सचिन चेट्टे. सचिन हे एक नाट्य सिनेमा समीक्षक. ते सिनेफायल ह्या ESGच्या एका उपक्रमान थंय सतत बरे सिनेमा दाखयतात. ताजे एक मुखेली जावन आसात. म्हणजे गोंयांत भितर ते म्हणटाले सिनेमा कल्चर ना, हो सिनेमा कल्चर घडोवपा खातीर सचिन बाबान खरेंच योगदान बरें दिल्लें आसा. तुमकां हांव हे कार्यावळीन येवकार दिता. आनी आमचे मदीं आसा ज्ञानेश मोघे. ज्ञानेश हो स्वता एक समीक्षक जालोच, पूण सिनेमा निर्मातो, दिग्दर्शक, नाटकान संबंदीत आसा. ताका लागून नाटकांतलो आनी सिनेमांतलो एक जाणकार म्हणून ज्ञानेश तूं हांगा आसा. त्या भायर गोमंतकाचो तो आतां कला समीक्षक आसाच. हांव तुमकां दोगी जाणां येवकार दिता. आनी सुरवेकच म्हाका तुमचे कडल्यान तुमची मतां जाय. इफी तुमी 2004 सावन पळयत आसात. सचिन बाब, थोडे भितर तुजें इफीचे रिफ्लेक्शन्स कितें हें सांगचें. इफी गोंयांत आसलें तें खूब बरें जाल्लें, कित्याक पयलीं तितलो फिल्म कल्चर नाशिल्लो. सामकें. आतां लोक खूब पिक्चर पळयता. आयनॉक्स आयले तेन्ना 2004 बरोबर. आनी ताच्या उपरांत आतां लोक पिक्चर पळयता. आतां कसलोय पिक्चर आसा, फ्रायडे इफ यू गो टू आयनॉक्स लोक आसताच थंय. सो दॅट हॅज वन चेंज दॅट हॅज हॅपन्ड. एक म्हटल्यार कितें जालें, इफी हॅज नॉट गॉन टू द नेक्स्ट लेवल आफ्टर 2004. जे 2004, 5, 6 जालें तेच आतां परत परत तेच जाता. दॅट इज वन मोनोटोनिसनेस येता. हय, कितें आनी खूब अशी इम्प्रूवमेंट म्हाका तरी दिसना की 15-16 वर्सां म्हाकाय तेच मत. बरोबर. पण तरी दर वर्सा इफीन बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा पळोवपाक मेळटा तुमकां. कानचो विनर आसा, बर्लिनचो विनर आसा, वेनिसचो विनर आसा. बिकॉज अल्टिमेटली इफी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा. आनी आमी पयलीं कितें म्हणू की डेकोरेशन चलता, हें चलता, अशें चलता, तशें चलता, पयशे खर्च जाता. पण एकदां इफी स्टार्ट जाल्यार आमकां फकत पिक्चर पळोवपाक जाय. अँड वी गेट टू वॉच द बेस्ट ऑफ सिनेमा, वेदर इट्स द इंडियन पॅनोरमा ऑर वेदर इट्स फॉरेन फिल्म्स. आतां कितले पिक्चर आहा, देर आर मोर दॅन 30-35 फिल्म्स एवरी इफी वीच आर एब्सोल्युटली मस्ट वॉच. 200-250 पिक्चर आसता. सो सम वे देर इज प्लस, सम वे देर इज मायनस, अशें म्हणपाक जाता. बरोबर. थँक्यू. ज्ञानेश, तुजें म्हाका एक परखड, कारण तूं परखड उलोवपाकूय फामाद. ना, खरें म्हणजे हांव उलयतां आनी लोकांक तें परखड दिसता. पण इफी बद्दल म्हणजे म्हाका खूब आदर आसा. कित्याक गोंयची म्हणजे बाकीची सगळी वर्ल्ड सिनेमा जशें हेणी सचिनान सांगलें की बरेचशे बरे सिनेमा पळोवंक मेळटा. पण म्हाज्या दृश्टीन आनी एक फायदो जाला की जवळ जवळ 50 वर्सां जी गॅप पडलेली कोंकणी सिनेमा निर्मिती करपाची, तो ह्या इफी खातीर कशें कोणाक खबर. म्हणजे वळचणीचें पाणी, उदक एका कित्याक आपल्या केळीक गेल्यार आपुणूच वयता, तशें म्हणजे इफी पावली आनी लोकांनी हांगा सिनेमा करपाक सुरू केली. आनी सिनेमा अशें सुरू केल्या, अशें धरया की आमी अजून पर्यंत ह्या 15 वर्सांनी 100 सिनेमा जावंक ना, पण तेतूंतले किमान 10% सिनेमा, म्हणजे 7-8 सिनेमा आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलाक पावल्या. म्हणजे त्या दर्याचे सुद्दां सिनेमा गोंयांत रावन सिनेमा फिल्म मेकर्सांनी केल्या. आनी हे एका एक म्हणजे एक सरकाराची जी स्कीम आसली, अनुदान, तेजें एक पाडवळ आसलेंच. पण बरी सिनेमा पळोवपाची आनी ती समजून घेवपाची जी एक ताक गोंयच्या सिनेमा निर्मिती करता तेंच्या भितर जी येयली, त्यामुळे हे फिल्मां करूं शकले. आनी हे सतत चालू उरता. अजुनूय ती ताक आसा. पण आतां कशें जालां की फक्त ते सगळे अनुदाना खातीर बी सगळे बेभरवशाचें जालां आनी सगळे लोकांनी एक स्टॉप दवरला की. पण जर तांकां एक अशी, आनी हे सगळें परतें हांव इफीचे एका खूब एक तरेचो सपोर्ट आसा, ही एक गजाल जाली. त्या शिवाय बऱ्योचश्यो अश्यो गजाली इफी खातीर चालीक लायल्यो की बरे सिनेमा पळोवपाची एक संवय आमकां जाली. आनी मागीर खंयचे
असे खूब जाण म्हाजे मित्र आसात जेंकां आतां म्हणजे कमर्शियल हिंदी सिनेमा पळोवप आवडना. एक वर्स ते फक्त वर्सान एकदां ते 7-8 दीस इफी लायता तीर्थयात्रेक जाल्ले कशे येतात. लायता आनी मागीर ते तांकां मागीर थोडे दीस म्हणजे कमर्शियल फिल्मां पळोवंक नाका अशें दिसता. अशें एक प्रकारचें एक वातावरण आनी हें खूब बरें. सो हो फायदो जाल्लो आसा. बाकीचे बरें वायट आमी आतां हेच्या फुडें उलयतले. सचिन बाब, हो ताणें बरे 2 मुद्दे मांडले. एक मुद्दे इफीक लागून हांगा सिनेमा निर्मिती कोंकणी मुवमेंटी वाडली आनी दुसरें सिनेमा बद्दल एक अवेरनेस वाडलें. म्हणजे बरे सिनेमा पळोवप तो म्हणजे कमर्शियल वीट येता न्ही, बरे सिनेमा येता जाल्यार ते पळोवपाक जाय अशें तरेन. सो तुका दिसता की हे अवेरनेस खरें वाडलां. एक सिनेमा निर्मिती जाली प्लस बरे सिनेमा बद्दलचे अवेरनेस. डेफिनेटली. आता निर्मिती म्हणटा तुम्ही हय. तुम्ही पळयलें जाल्यार 70s, 80s, 90s स्पेशली 80s आणि 90s तितले कोंकणी चित्रपट जावन जालेच ना. ऑलमोस्ट बंद जाले. 2-3 सामकें, टेलिफिल्म जाले. ज्ञानेशाचो हात आशिल्लो एका टेलिफिल्मान तेन्ना. बरोबर. खूप कमी पिक्चर आशिल्ले. मागीर तुम्ही पळयात 2004 अलिशा येयलो हय. आणि मागीर राजेंद्र तालकान खूप पिक्चर काडले. ही इज बीन द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म मेकर. आणि खूप पिक्चर आयले ते. होम स्वीट होम जालो, ओ मारिया जालो, नाचुया कुंपासार जाले. असे खूप कोंकणी पिक्चर आयले. सम डीड व्हेरी वेल. काय बरे चालले, काय सम वर एटलिस्ट अ गुड एफर्ट. म्हणजे त्यांनी बरो एक प्रयत्न केलो तरी. बरोबर. तर 15 वर्सां जितली कोंकणी पिक्चर जाली तितली मागच्या 40-50 वर्षांत जावना. आणि त्याच्यात इफीचो खूप मोठो हात आहा. देर इज नो डाऊट अबाउट दॅट. आणि आतांय जे यंग फिल्म मेकर्स आहात ते जे पिक्चर काढतात, आता सॉल्ट आणि सदाबहार हे 2 पिक्चर नेटफ्लिक्सार आयले, शॉर्ट फिल्म्स. बोथ यंग फिल्म मेकर्स, सुयश कामत, बरखा नायक, मागीर साईनाथ उसकयकराचो वागरो, 3 शॉर्ट फिल्म्स आमच्या गोंयांत आयले. इट इज अ बिग डील. आणि नेटफ्लिक्स आणि फिल्म कंपन्यांनी 10 चित्रपट काढले फ्रॉम ऑल ओव्हर इंडिया. त्या 10 पैकी 2 गोंयचे ब्युटिफुल फॉर सच अ स्मॉल स्टेट फॉर 2 फिल्म मेकर्स टू डू दॅट. आणि त्याच्या आधी खंय तरी इफीचो कितें तरी एक वलय एफीचें आसता, तातूंतल्यान लोक तयार जातात, सिनेमा बद्दल विचार करतात, पिक्चर काडपाक येतात. आणि कितें जाता, इंटरनॅशनल फेस्टिवल म्हटल्यार आमकां सगळे तरेचे पिक्चर पळोवपाक मेळटा. ऑस्ट्रेलिया, कोरियन फिल्म्स, इरेनियन फिल्म्स. आणि आमी कितें ना जाल्यार हॉलिवूड पळयता ना जाल्यार बॉलिवूड पळयतात. आणि ताची बँडविड्थ इतलीच आसता. म्हणजे हॉलिवूड फिल्मान इतले जावं शकता, बॉलिवूड फिल्मान इतले जावं शकता, ताच्या फुडें काय वचना ते. आमी जेन्ना इरेनियन फिल्म पळयता किंवा कोरियन फिल्म पळयता तेन्ना आमकां कळटा अरे फिल्म अशें दिसूं शकता. आता जाफर पनायचो एक फिल्म टॅक्सी म्हणून. तो वेदर डायरेक्टर तो स्वता टॅक्सी चलयता. इट्स स्टेज, इट्स नॉट अ डॉक्युमेंटरी. ताणी फुल स्टेज केलेला. तो टॅक्सी चलयता आणि ताणें कॅमेरा फुडें धरता तो डॅशबोर्डाचेर टॅक्सीचेर. आणि ही जस्ट पिक्स अप पॅसेंजर्स अँड हॅज कॉन्वर्सेशन विथ देम. आणि फुल पिक्चरान दॅट कॅमेरा नेवर लिव्स द डॅशबोर्ड ऑफ द टॅक्सी. फुल मुवी ओनली वन एंगल. He changes the angle. He tells them. मातसो चेंज करता, फुडें करता, फाटीं करता. बट इट इज ऑलवेज ऑन द डॅशबोर्ड. आणि मजेची गजाल म्हटल्यार जाफर पनाही हॅज बीन बॅन्ड फ्रॉम मेकिंग फिल्म्स इन इराण फॉर 20 years. आता ॲज वी स्पीक ही इज इन जेल रायट नाव. ताका 6 वर्सां जेलान घातले आता. आणि तरी त्यांनी 5 पिक्चर काढले. आणि ताचो न्यू फिल्म जी आहा ताची नो बेअर्स म्हणून, विच वन एन अवॉर्ड एट व्हेनीस, तो आता ह्या वर्सा इफीन आसा. आणि हांवें इफीन अशें कांय पिक्चर पळयल्यात, हिडन कॅमेरा. रशियेंतल्यान चलयो निर्यात करतात प्रस्टिट्युशना खातीर. त्यो वेगवेगळ्या देशांत हिडन कॅमेरा तांच्या फाटल्यान रावन मदीं मदीं काळोख जाता, मदीं मदीं कॅमेरा हालता. पूण तातूंत भितरल्यान एक नाट्य पयशे लोकां मुखार वता. हें म्हाका ज्ञानेश, आमी आतां तेंच उलयतात की इफीक लागून सिनेमा आयले. ह्या वेळार 2 गोंयचे यंग सिनेमा मेकर डॉक्युमेंटरी तयार करतात. ह्या प्रोसेसान बरो दर्जेदार सिनेमा गोंयांत तयार जाता. फक्त आमचो प्रॉब्लेम कितें आसा, आतां नांवां घेतली बरखा किंवा उसकयकर, सुयश, हांकां गोंयान शिकपा खातीर कितें आसा, हे भायर वचून शिकल्या. आतां गोंयकार आसा. आतां पण प्रॉब्लेम होच आसा की जेन्ना आमचे कडेन एक एपॅक्स बॉडी आसा अशें म्हणटात की जी सिनेमा संबंदीत काम करता, इफी सोडून ती कांयच करिना. हे सगळे जाण भुरगे हे जे आमी नांवां घेतली आतां, जितक्या जाणांचे सिनेमा जे आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर पावले, ते गोंयान शिकूंक ना. ते मागीर हांगा सिनेमा पयले इफी येयले पयले एक प्रकारचें एक वातावरण तयार जालें. पण तांकां हें कळ्ळें की दुसरे कडेन वचून शिकल्या शिवाय आमकां पर्याय ना. जो पर्याय एक इफी 8 दीस, वर्सांतले 8 दीस केले म्हूण जायना की वर्सभर जर हांगा कितें तरी शॉर्ट कोर्सीस सुद्दां जर केल्ले, आर्ट एंड कल्चरान सुरू केल्ले हे कोर्सीस,
पण मागीर जेन्ना हे सगळे सिनेमा संबंदीत सगळो कार्यभार ESG कडेन येयलो तेन्ना तेंच्यांनी सगळें स्टॉपच केलें. म्हणजे धड तेंकांय ना धड हेंकां ना, म्हणजे कोणाच कडेन ना अशी परिस्थिती. ही सगळी चुकीची. आनी सगळ्यांत दुर्दैवी गोश्ट अशी आसा की थंय सुद्दां जे कोण आतां आसा की तांकां हो म्हणजे एक सिनेमा संबंदी कार्यावळ वर्सभर कशी फुडें व्हरप आनी लोकांक हांगा सिनेमा संबंदीत एक लिटरेट कशें करप हेची कांयच कल्पना ना. जे 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 कोण शिकतात ते स्वताच्या उमळशिकेन शिकतात, स्वताक जाय म्हणून ते शिकतात आनी अशा तरेन हो आमचो सिनेमा फुडें चल्लो आसा. तांकां कोण तुका नरेश बाब पॉयंटेड क्वेश्चन म्हजो ESGचो रोल कितें आसचो? खूब तेच्या खातीर खरें म्हणजे खूब पयशे खर्च करचे पडना. जर शॉर्ट कोर्स म्हणजे आता सचिन एक आठवड्यात एक तेचे सिनेफायल ते चालू असता, पण त्याच्या बरोबरच वर्साक कमीत कमी 10 जरी एक अशो कार्यशाळा घेतल्यो वेगवेगळ्या म्हणजे घटका संबंधीन म्हणजे सिनेमॅटोग्राफी डिरेक्शन अशे तरी कितके तरी भुरगे तयार जावं शकता. भुरगे तयार आसा हांगा, पण तांकां प्रॉपर म्हणजे सिनेमाची म्हणून भाशा आसता, ही भाशा ते स्वता शिकपाक वयतात आनी स्वता जे कोण आतां शॉर्ट फिल्म आसा आतां गोवा सेक्शनान ते प्रत्येक जाण खंयच भायर शिकूंक ना. ते गोंयान रावन हांगाच तेंच्यांनी कितें तरी शिकला, तेंच्यांनी फिल्मां पळयल्या आनी हे स्वताच तयार जाले. ते हें अशें आसा, दुर्दैवी परिस्थिती ही आसा. तर तांकां जर वर्षभर जर अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनौपचारीक सुद्दां असलें शिक्षण मेळ्ळें ESG न्ही कोणी हांव एक सदांच पळयता इफी सुरू जालें तर युनिवर्सिटीन एग्जामी सुरू बाकी कोण अरे तुमकां इफी म्हणटा जर येदी व्हडली एक्टिविटी फक्त खर्चाक लागून न्ही, ती शिक्षणाचो एक माध्यम म्हणून जर आमी पळयलें त्या काळान तुमी युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर्स आनी युनिवर्सिटीचे स्टुडंट हांकां इफी पळोवपाक प्रोत्साहन दियात. त्याच काळान तुमी परीक्षा तुमचे वर्साचें कॅलेंडर इफी सुरू जाता की बदलपाक जाय आशिल्लें. त्याच भशेन कॉलेजींनी इफी संदर्भात एक तरी आठवड्याक एक टॉपीक आसपाक जाय आशिल्लो. बरे सिनेमा पळोवप. हांव सदांच म्हणटा, हांव ज्ञानेश आमी केन्नाय उलयतात, एक इंटरनॅशनल सिनेमा पळोवप म्हणल्यार एक त्या देशाचे एक पुस्तक वाचप, ग्रंथ वाचप. बरोबर. आयर्लंडा सारके एरियेन सामके आयसाच्या एरियेन भितर अस्वलां आसात आनी थंय कोण तरी एक थंयचे जे पळय कितें ती कम्युनिटी आसा धनगर कम्युनिटी ती हें पाळटा आपले बोकड्यो आनी हें पाळटा तांचेर अरे कितें टॉपीक. आयसलँडचो पिक्चर इतलो आवडलो लॅम्प आनी तो इट वॉज असो विशय ताणें घेवप त्या सबंद देशाची एक कल्चर, त्या सबंद देशाचे एक ग्रंथ आमकां ते 1-2 वरांच्या पिक्चरान पळोवपाक मेळप. बरोबर. आतां गोंयचे आमचे इतके डेलिगेट जाता अशें म्हणटा न्हू, जर तेतूंतल्या कमीत कमी तांकां आफोवन एक बरो हॉल घेवन की सिनेमा कसो पळोवचो, अर्थपूर्ण सिनेमा पळोवचो कसो, हे 4 दीस पयलीं जरी एक कोर्स घेतलो. सुरवातेक केल्लें आमी मडगांवांनी इफी जेन्ना सुरवात जावपाक लागली तेन्ना आमी एक वर्कशॉप केलें आनी ताका 25 भुरगे आयले, पूण सिरियस लोक आयले. ह्या विशयाचेर आमी 4-5 ह्या विशयाचेर आमी उलोवया. आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतात, तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक आनी परत येतात. हो एक म्हत्वाचो विशय, ताजेर खूब वेगवेगळ्या एंगलान चर्चा आमी करूंक सोदतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां परतून येवकार दिता. आमी इफीचो रंग उडटा कित्याक ह्या विशयाचेर चर्चा करतात. आमचे बरोबर 2 मानेस्त आसात, एक सचिन चाटे आनी दुसरे आसात ज्ञानेश मोगे. आमी उलयताले ते गोंयचो महोत्सव आनी हो महोत्सवांतलो एक म्हत्वाचो भागीदार आशिल्लो एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ESG. आनी ह्या एकूण माहोल म्हणजे गोंया देशान आनीकय महोत्सव जातात. सगळ्यान बरो जाता केरळाक जाता, ताजे नंतर वेस्ट बेंगालाक जाता, मामी मुंबई जावपी महोत्सव एक खूब म्हत्वाचो. आनी हे महोत्सव 4 ते 5 कोटी रुपये खर्च करून सहज तरेन बरे तरेन जातात. जाल्यार दुसऱ्या अर्दान गोंयान भितर कितले अंदू गोंयान भितर जवळ जवळ 60 कोटी खर्च करपाक जाता. तुमी 20 कोटी एंटरटेनमेंट सोसायटी करता. इतलो खर्च कित्याक करपाची गरज आसा? केरळान हालींच जो महोत्सव केल्लो ताका फकत 4 कोटी खर्च आयिल्लो आनी बऱ्यांतले बरे सिनेमा. हांव तातूंतले एक जी पळय जाणकार तातूंतले एक जी ज्युरी आशिल्ली रेखा देशपांडे कडेन हांव उलयतालो, तिणें म्हाका बरें सांगलें की हो महोत्सव आंतरराष्ट्रीय महोत्सवा इतलो सामकें ताकीद करतात. सबंद वर्सभर सिनेमांतले बरे सिनेमा जगान तयार जातात ते सोदप, तांकां आपोवप आनी बरे ज्युरी हाडप, बरे तरेन सिलेक्शन ज्युरी लोकांचो एक येदी व्हडली गरज
गर्दी अदूर गोपालकृष्ण सारको एक येदो व्हडलो दिग्दर्शक ह्या महोत्सवाक सतत वांटेकार जाता. सो हें एक येदी व्हडली एक्टिविटी जर केरळ करूंक शकता जाल्यार आंतरराष्ट्रीय स्वरूप आशिल्ल्या ह्या इफीक अशे तरेचे आनंदाचे महोत्सव कित्याक जायना तो? ताका 2-3 गजाली आहा. मेन म्हटल्यार एक फेस्टिवल डायरेक्टर जो आसता इन मोस्ट फेस्टिवल एक प्रोफेशनल आसता जो सिनेमाचो रिलेटेड आसता किंवा हू इज नोज अबाउट सिनेमा. हांगा कितें जाता की आतां पर्यंत DFFचो जो डायरेक्टर आशिल्लो तो फेस्टिवलचो डायरेक्टर आसता. ते 1-2-3 वर्सांनी चेंज जाता आनी ते नॉर्मली ब्युरोक्रॅट्स आसता, IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर अशें कितें आसता ते. तांकां कांय लोकांक सिनेमाची म्हायती आसता, कांय लोकांक नासता. आमकां अशें धरून चल्लां IAS ऑफिसरांक सगळे येतात. हय, तर ते 2-3 वर्सांनी चेंज जाता, 1-2 वर्सांनी काय 1-2 वर्सांनी चेंज जाता. तर मेन म्हटल्यार एक फेस्टिवल डायरेक्टर जाय जाल्यार IAS ऑफिसर धरा तुमी, नाजाल्यार एक क्रिएटीव डायरेक्टर धरा हू इज फ्रॉम द सिनेमा फ्रेटर्निटी, हू अंडरस्टँड हाव अ फेस्टिवल वर्क्स. त्याची बरी नेटवर्किंग आसा, कोण कितें कशें आहा ते म्हटल्यार दॅट इज आय थिंक अ स्टार्टींग पॉयंट. दुसरें म्हटल्यार आमच्या गोंयांत एक एन्सिलरी एक्टिविटीज खूब जाता. डेकोरेशनचो जो कॉन्सेप्ट आहा, हांवें आतां मुंबय पळयलो, पुणे पळयलो, बँगलोर पळयलो, केरला पळयलो. हय, तो डेकोरेशनचो कॉन्सेप्ट खंयच ना. ज्ञानेश, तूं जागतीक स्वरुपाच्या महोत्सवान कांय कडेन एकीकडे चुकून पावला हांव, जर म्हाका नेमको देश खबर ना, खरेंच खबर ना कित्याक त्याच्या आणि बर्लिन, तूं बर्लिन गेला इतल्या अवजड आशिल्लो. बर्लिन किंवा फ्रांस, आणि आमी थिएटरांत गेलो, फेस्टिवल चालू आसलो नामनेचो, आणि कसलें तशें वातावरण नासलें. पण म्हणजे अशें वातावरण म्हणजे डेकोरेशन आणि सगळें अशें वातावरण नासलें. पण लोक सिनेमा खातीर थंय उबे आसलेले आनी सिनेमा घेवन वेवस्थीत थिएटरान भितर सरताले. आमचें कदाचित अशें जालां आसतलें की आमी ते खुबदां कान फेस्टिवलाचे कार्पेट आणि हेचे पळयता आणि आमकां दिसता की, आणि हांकांय दिसता आसतलें की सरकारी पातळीवयल्या लोकांक मंत्र्यांक महोत्सव म्हटल्यार म्हणजे संवय कार्निवालाची बरोबर, म्हणजे सादारण तशें कितें तरी आसचें. पूण न्ही ज्ञानेश, हांव पर्रीकारा कडेन जाणें पयलो महोत्सव गोंयांत भरोवपा खातीर प्रयत्न केले आनी ताका फाटबळ आशिल्ले तेन्ना सुषमा स्वराज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आशिल्लो. तेन्नाचो कन्सेप्ट कितें आशिल्लो की ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा एक अशी संस्था निर्माण करप जी लवचीक, जी सरकारी बॉडी न्ही, जिका वेगवेगळे कलेचे प्रकार खबर आसात, सिनेमा म्हणल्यार खबर आसा, आनी ती महोत्सव 1-2 वर्सां घेतली आनी ताजे नंतर एक 3-4 वर्सांनी हो जो पळय आंतरराष्ट्रीय इफी आसा तो गोंयान पूर्ण ताकदीन ESGन करप. दीस वॉज द आयडिया. पूण आज जालां वेगळेंच. आज ESG म्हणटा एक सादें गोंयान भितर डेकोरेशन करपी संस्था जाल्या आनी सगळें ठरयता दिल्लीची ब्युरोक्रेटीक बसतात, ते जाय ते सिनेमा काडटात, ते जाय ते परीक्षा काडटात, आनी आतां 60 कोटी खर्च करून फक्त सिनेमा स्टारांक हाडून नाचोवप आनी BJPन आपल्या लोकांक हाडून थंय बसोवप मुखार, हें अशेंच जालां. एक सिनर्जी जावपाक जाय. ESG आणि DFF आतां NFDC जालेली आसा. पण प्रॉब्लेम असो आसा की ESG भितर त्या ताकदीचे कोण किंवा त्या क्षमतेचे हे समजपी मनीसच ना, कोणच ना. म्हणजे रायट फ्रॉम म्हणजे आता मनीस आसपा प्रश्न जाना, हें टोटल केंद्रीकरण जालां. दिल्ली ठरयता, ESG काय रोलच ना. जर आमी सचिन म्हणटा की दोगांचे भितर जर बरो ताळमेळ जावंक जाय जाल्यार कोणाक तरी सिनेमा किंवा दिगंबर कामत आसतना पळयलां, जी कमिटी आशिल्ली ती सांगताली ना दिल्लीक वचया, दिल्लीक सांगया. आतां दिल्लीक सांगया म्हळ्यार भितात. दिल्लीक इतलें केंद्रीकरण जालां, तांकां सगळ्यो संस्था, सगळ्यो आयोजन संस्था. आतां सचिन बाब, तुजे आतां म्हाका सांगात, दिल्लीचो हस्तक्षेप, केंद्राचो हस्तक्षेप, काश्मीर फायल हो पिक्चर इंटरनॅशनल सिनेमान आसपाक जाय आशिल्लो काय ना? What is your personal? I think that is up to the jury to decide. But I'll just take another point. If you go a step back, the oldest festival in the world is Venice Film Festival. Yes. मागीर आयलो कान, मागीर आयलो बर्लिन. Berlin came in 51. Yes. IFFI came in 52. Yes. Means Berlin and IFFI are almost at the same level. Busan came 23 years ago. Busan recently had the 23rd, 24th edition. बुसानची जी डेलिगेट कॅपॅसिटी जे आसता, डेलिगेट रजिस्ट्रेशन आसता, दॅट इज 40,000. How many theatres? They have about 25-30 theatres there apparently in the whole city. But if you just see the numbers, आता एक रेड सी फेस्टिवल म्हणून सुरू जालो in the Middle East. So त्याचे 2 एडिशन झालेले, आता सेकंड एडिशन जावपाक जाय. They already launched on such a big scale. सर IFFI कडे बॅकग्राऊंड असा की 1952 स्टार्ट झालो. इट्स एशियाज ओल्डेस्ट फेस्टिवल. पण आताच म्हणटा की 2004 जे झाले 4, 5, 6 वॉट एव्हर हॅपन, ते आता अजूनही तेच
चालू आहा. वी हॅव नॉट गॉन टू द नेक्स्ट लेवल. आतां नेक्स्ट लेवलाक वचपाक कितें करपाक जाय, दॅट हॅज टू समवे द इंटेन्शन हॅज टू कम. तुका कितें दिसता आतां आमी इतले मॉनिटॉर जाल्यार हाजे परस वयली झेप घेवपाक बरेचशे म्हणजे जो पर्यंत म्हणजे अशे सरकारी हस्तक्षेप आसतलो तो पर्यंत हे सगळे खंयचे आतां तुमी फक्त आमी इफी बद्दल उलयता पण गोंयचो जर विचार केलो जाल्यार आर्ट एंड कल्चर घे किंवा कला अकादमी घे हेतून सगळ्यांचो जेन्ना सरकारी हस्तक्षेप जाता आनी थंय मंत्री किंवा हें आसता तेन्ना तांकां जाय तशें त्या प्रमाणे जाता. हो सगळ्यान दुर्दैवाचो भाग. आनी मागीर तेंचेच मनीस येता आनी ते आतां आनी थंय मागीर ते सगळे आनी तांकां सादे कार्यक्रम सुद्दां आयोजीत करपाक जायना. म्हणजे सादे जेन्ना आनी ते क्लार्क असतात, सादे क्लार्क, पण तांकां नांवां व्हडलीं असतात आनी तांकां कले बद्दल कांयच खबर नासता. ही जो पर्यंत दुर्दैवाची परिस्थिती जो पर्यंत आसतली तो पर्यंत इफी म्हणजे ही पातळी सोडून अनलेस सगळे फाल्यां जर सगळी ते सेंटरा वयल्यान सगळेच लोक हांगा येवन बसले आनी तेंच्यांनीच ठरोवपाक सुरू केलें जाल्यार कदाचित ते बदलू शकता. पण ते जावंक जायना त्या प्रमाणे, कित्याक जावंक जायना. पण 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 गोंयान परिस्थिती ही आसा आनी मागीर मागीर जो पर्यंत हें तशें आसतलें तो पर्यंत आतां जर तुमी पळयलें हेचीन ते सगळे एकेकाळचे एक पक्षाचे कार्यकर्ते एक्झॅक्टली आनी पक्षाचे कार्यकर्ते अशा तरेच्या आंतरराष्ट्रीय काडली न्ही ESG सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते. सो कशें जातलें मेन म्हटल्यार फेस्टिवल हॅज टू बी अबाउट फिल्म्स. फूल Correct. फोकस फिल्माचेर वचपाक जाय की बेस्ट फिल्म खंयची आहा, कितें आहा, आर वी गेटिंग द बेस्ट फिल्म. आनी पयशाचो प्रॉब्लम ना. हांव तुका एक सांगता की आय रिमेंबर मिटींग द क्युरेटर एट मामी. तो म्हणपाक लागलो तांकां 2-3 फिल्म जाय आशिल्ली पण फॉर द फिल्म ऑल्सो ताका फीज दिवपाक जाय वीच मामी कूड नॉट अफोर्ड बट इफ ही कूड अफोर्ड. तर तशें पळोवंक गेल्यार इफ ही कॅन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दे हॅव द बॅकिंग ऑफ द गव्हर्मेंट ऑल्सो, दे हॅव द बजेट्स अँड अदर थिंग्स इन प्लेस. पण मातशें आनी एक पुश जावपाक जाय. आतां कितें हांगा फोकस जाता डेकोरेशन कितें जाल्ला, ओपनिंग सेरेमनी कितें जाल्ला, पासीस कोणाक मेळ्ळे, पासीस मेळून ना, कार पार्किंग हे. आतां कान इतलो व्हडलो फेस्टिवल कित्याक जालो? नॉट बिकॉज दे वर डेकोरेटिंग द सिटी बट बिकॉज दे वर डुईंग गुड फिल्म. आनी ताका लागून ते मागीर ताचें नांव जालें, उलटें जालें तें. आमी वी ट्राय टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर होपिंग टू अट्रॅक्ट पीपल रादर देन आमी ते कान कॉपी करपाक गेले. म्हाका एक विचारपाक जाय सचिनाक विचारपाक. सचिन ह्या वेळी 246 फिल्म्स जायत आणि फक्त 8 थिएटर आहेत. हा सगळं कसं म्हणजे हे कसं ना ना म्हणजे आमची सवय आसा, आम्ही खूपदा मेळटा मराठी उलयता. सो ते म्हणजे हे कशें जावं शकता म्हणजे 246 म्हणजे इतके फिल्माची गरज. मागच्या वर्सा म्हाका उगडास 2019 300 प्लस आशिल्ले ते. आनी तेन्ना एक कला अकॅडमी आशिल्लो. ह्या वर्सी कला अकॅडमी ना. ते नंबर ऑफ फिल्म्स ते म्हाका मातशे रिड्यूस करपाक जाय. जे बरे फिल्म्स आहा ते रिपीट करपाक जाय. लास्ट इयर तुमकां सांगता देर इज द गोल्डन बेअर विनर ॲट बर्लिन अँड गोल्डन लायन ॲट व्हेनीस. दोन्ही पिक्चर लास्ट टायम सेम टायम आशिल्लो एक शो. म्हटल्यार तुमी आतां इतले पयशे दिवन ती फिल्म हाडटा आनी गोल्डन बेअर गोल्डन लायन विनर सेम टायम शो धरता तुमी. म्हटल्यार तुमी डेलिगेटां सांगता तुमी एकूच पिक्चर पहा, हो पहा ना जाल्यार हो पहा. बट आयडियली फेस्टिवल हॅज टू बी यू कॅन एन्जॉय बोथ द फिल्म. त्याच्या मागच्या वर्सा द पाम दी ओर विनर वीच इज गिवन एट कान ताचो एकूच शो आशिल्लो. बरोबर. ते हे धाकटे धाकटे गोष्टी दॅट इम्प्रूव द स्टँडर्ड ऑफ अ फेस्टिवल नॉट अदर थिंग. सो हे फक्त आमी आतां उलयले तशें बरें सिनेमा कल्चर निर्माण जावपाक जाय, त्या खातीर बरे प्रेक्षक तयार जावपाक जाय, बरे सिनेमा तयार जावपाक जाय. जी संस्था आयोजन करता ती कलेच्या क्षेत्रांतली जाणकार आसपाक जाय, राजकीय क्षेत्रांतली न्ही. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें कान म्हणटा तशें कानान भितर थंयचो पळय जो मेयर आसा सिटीचो तो फक्त इनॉग्रेलाक येता आनी सरकार फंड दिता. तें सोडलें जाल्यार थंयचे पयशे आयोजक आसतात ते तांकां बेतर जावंक घेना. एक्चुअली कानान पयलीं 5-6 वर्सां पयशे घेतले गव्हर्मेंट कडल्यान. नाव दे आर टोटली इंडिपेंडंट. एक्झॅक्टली. सो म्हाका ही कार्यावळ सोपयता ज्ञानेश तुजे कडल्यान एक मत अशें जाय जें तूं तुजें मत म्हणून व्यक्त करता. सिनेमा फक्त बऱ्या सिनेमा संबंधित असतो. फिल्म फेस्टिवल बऱ्या सिनेमा संबंधित असतो. बरे सिनेमा आनंदान पळोवंक मेळचे, कसली कटकट करिनासतना आणि कसले लोकांक म्हणजे तांकां एटिट्यूड दिनासतना. म्हणजे एटिट्यूड दिनासतना हांव मुद्दाम म्हणटा कित्याक तेंच्या सद्या कॉम्प्लेक्सान भितर सरप म्हटल्यार म्हणजे सुद्दां एटिट्यूड येता. सामान्य लोकांक आपलो फेस्टिवल असो दिसना. हें सगळ्यान आनीक व्हडलें दुर्दैव. सचिन बाब म्हाका एकूच म्हणपाक जाय की जेन्ना
बाब मनोहर पर्रीकरान जेन्ना इफी गोंयान हाडलो 2004 आयडिया वॉज व्हेरी व्हेरी गुड. कामय खूब केलें त्यांनी. वी नो 6 months इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जालें, सगळें जालें. ताका लागून आतां मातसो गोंयान एक फिल्म कल्चर डेव्हलप जालेलो. एकूच म्हाका दिसता की इफी शूड नाव गो टू द नेक्स्ट लेवल. ते आतां 15 वर्सां जाली आमी थंयच. थँक्यू गोल गोल. थँक्यू. हांव इतले चर्चे नंतर एकच म्हणून की इफी बरो जावपाक जाय, कारण आमकां गोंयकाराक तो आमचो दिसता. आनी आमचो जर तो दिसतलो न्ही, सरकारान सामकें लक्षात घेवपाक जाय. इफी दुसऱ्या लेवलाचेर म्हणजे आनीक दर्जेदार जावपाच्या नजरेन गोंय सरकारान एंटरटेनमेंट सोसायटीन खूब काम करचें पडटलें. आनी इतलें जालें तरी एक लक्षात घेयात, इतली जर जाली तिका ही जातलीच, पूण इफी हो बरो जाताय बी. बरे सिनेमा येतात, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे येतात. ताका लागून गोंयच्या कला प्रेमींनी आयच्यान फालच्यान सुरू जावपी इफीन येवपाकूच जाय, बरे सिनेमा पळोवपाकूच जाय. आनी बरे सिनेमा जेन्ना तुमी पळयतले तेन्ना सिनेमा बद्दलची जाणविकाय तुमची वाडटली आनी तुमचेंय एक प्रेशर येतलें सरकाराचेर इफी बरो करात. तुम्ही आमच्या ह्या कार्यावळीत आयले, बरी मोलादीक मदत तुम्ही व्यक्त केली. तुमच्या हांव व्यक्तिशा आनी गोमंतक टीव्हीचे वतीन उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.